पळय कोण खंय ऑफिस ओपन करचे कोण खंय ऑफिस ओपन करचे न्ही ताजे बद्दल हांव कांय सांगूंक शकना. म्हाका दिसता 2012 बाबूश जेन्ना निवडून आयिल्लो काँग्रेसाच्या तिकेटीचेर तेन्ना ते ऑफिस जे आशिल्लें ते ऑफिस 2012 निवडून येवच्या पयलीं केल्लें ओपन. आनी 2012 निवडून आयल्या उपरांत आय वॉज इज प्रपोजर दॅट टायम एज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट. हांवें ताका प्रपोज केल्लो आनी ताचे खातीर आमी कामूय केल्लें. 2012 निवडून आयल्या उपरांत एक 6 म्हयन्यांनी ते ऑफिस बंद जाल्लें. आमदार म्हणून 5 वर्सां ते चालू आसूंक जाय आशिल्ले, पूण त्या ऑफिसान बाबूचूय पावलो ना किंवा ताजे कोण मनीसूय पावलो ना. एनीवे दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. आय हर्ड हिम से येस्टरडे की पार्टीची व्याप्ती वाडोवपा खातीर आपूण ऑफिस ओपन करता म्हणून भारतीय जनता पार्टीची. गुड फॉर हिम अँड गुड फॉर द पार्टी ऑल्सो, बट वीच शोज दॅट करंट MLA रुडॉल्फ जो निवडून आयिल्लो काँग्रेस पक्षाचेर आनी जो डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खातीर बीजेपीन उडी मारून गेलो, ते डेव्हलपमेंट जायना अशें जालें न्ही. सो बेसिकली दीस इज कन्फ्रंटींग द एक्झिस्टिंग MLA who is there, who is already part of BJP. आणि बेसिकली इट इज इंटरनल पॉलिटिक्स लुक्स लायक टू कन्फ्रंट इच अदर. आणि तांचे कितें खेळ चल्ले तांणी पळोवचे. अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट काल बाबूशान जे सांगले की सांताक्रुजान भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून येतलो. आय थिंक नोबडी कॅन टेक वोटर फॉर ग्रांटेड. आणि कालापूरकार म्हणजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे लोक आसा, ना तांणी आपलो सोल विकला ना तांणी आपले वोट विकला. सो एट द एंड ऑफ इट, it is the voter who is going to decide who is going to win elections in Santa Cruz constituency. So I think we will leave it for the voters to say की कोण निवडून येतलो ते आनी खंयच्या पार्टीचो निवडून येतलो. अजून पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन दोनदा थंय डिफेक्शन करून गेल्ले, म्हणजे काँग्रेस पक्षांतल्यान 2 डिफेक्शन्स जाले. एक जाले तांचे फाटले आमदार टोनी जाकाय बाबूसानूच त्या वेळार बसयल्लो थंय. आनी आय स्टील रिमेंबर की बाबूसान ताका निवडून हाडपाक हातभार लायल्लो. हू जम्प टू बीजेपी. देन रुडॉल्फ वन सेईंग दॅट की आपूण मामीची शपथ घेता, देवाची शपथ घेता म्हणून थंय बशिल्लो. तोय निवडून आयल्या उपरांत तोय मागीर बीजेपीन गेलो. आनी बोथ द टायम्स द रिजन गिवन वॉज डेव्हलपमेंट. आता डेव्हलपमेंट कितलो जाला जावंक ना हे आमकां दिसताच. आनी दीस सर्टिफायज वेन बाबूश सेज दॅट ही वॉन्ट्स टू डू people's work, and that is why here एक गोष्ट सर्टिफाय जाता की बीजेपी हॅज नॉट डन एनी डेव्हलपमेंट. अँड तांचे दोन्ही आमदार जे लास्ट टाइम आशिल्ले ते फेल जाल्यात. सो आय थिंक नाव इट इज फॉर द वोटर्स टू डिसाइड. अँड वोटर्स विल सांताक्रूजचे वोटर जे स्मार्ट आसा, कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वोटरूय स्मार्ट आसा, तांचो वोट कोणूच विकत घेवपाक शकचो ना. आणि दिस टाइम दे आर गोइंग टू वोट वायजली. सो नोबडी शूड टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड. पयलीं ते तशें काँग्रेसीन जाताले, आतां बीजेपीन जावपाक लागले. 2 लिडर 4 लिडर आसा. हेजे तुका कितें फरक पडटलो तुका म्हणटा? पळय कशें आसा, हांव काँग्रेस पक्षाच्या आयचे जे सांगता, आयज तुका हांव कितें आसा ते सांगूंक शकता. काँग्रेस पक्षान आज डिसिप्लीन आसा. काँग्रेस पक्षान आज ज्या तरेन पार्टीचें काम चल्लां ते बरे तरेन वाडत आसा. भारतीय जनता पार्टीन इनडिसिप्लीन आसा ती आमकां फक्त सांताक्रुजानूच न्हय, ती आमकां दिसून येता वेगवेगळ्या पक्षांनी. सावड्डे आसूं, सांग्या आसूं, ती मागीर आनी खंयचे जे तांचे ज्या जाग्यार तांचे उत्सूक बाशिंग बांदून राविल्ले उमेदवार आसा आनी जे कोण लुडबूड करपाक लागला ते पळयत जाल्यार पार्टीन विच वॉज सपोज टू बी डिसिप्लीन पार्टी, ताची डिसिप्लीन खंय ना खंय तरी एक जर अफेक्ट जाल्यार, कॉम्प्रोमाइज जाल्यार अशें आमकां दिसपाक लागला. आनी हें सगळें जर पळयता आसतना जर आमी पळयत जाल्यार आज म्हाका दिसता आय जस्ट रेड रुडॉल्फान एक स्टेटमेंट काडला की बाबूश मोन्सोरा ताचो PA आग्नेल म्हणून आसा कोण तो ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लुडबूड करता म्हणून. So this can happen only when there is no discipline in the party. It is for BJP to answer this question. One thing I can tell you is that की आमचो काँग्रेस पक्ष ज्या तरेन आज काम चलयला, वी आर वर्किंग इन अ व्हेरी डिसिप्लिन मॅनर, व्हेरी सिस्टमॅटिक मॅनर. आमचे अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकर, आमचे LOP बाब युरी आलेमाव, आमचे आमदार एल्टन कार्लोस आणि बाकीचे आमचे जे लीडर आसा, वर्किंग प्रेसिडेंट आसा, वी आर वर्किंग व्हेरी सिस्टमॅटिकली. आणि वी विल डू वॉट एव्हर इट टेक्स टू ब्रिंग काँग्रेस पक्ष परत पावरान गोंयान हाडपाक जे कितें जाय ते आमी करतले. आज हांव एक गजाल सांगून दिसता, आय डोंट वॉन्ट टू से नेगेटिव्ह स्टेटमेंट बाय सेइंग वी वॉन्ट टू डिफीट बीजेपी. नो, वी वॉन्ट टू गिव्ह गुड गव्हर्नन्स, गुड गव्हर्नमेंट टू गोवा, where people-centric government, corruption-free government, who will look after employment, who will look after development, आणि जी गोंयची ग्लोरी काबार जाल्या
त्या फाटल्या 10 वर्सांनी 12 वर्सांची गोंयची ग्लोरी जी सोंपयल्या हांणी ती ग्लोरी परत आसा तशी साबूत धरून गोंयकार पण साबूत दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी ते आमी ताजे खातीर जे कितें जाय ते करतले. हांच्या झगड्यांचो आमकां कांयच फरक पडना. आता बाबूस सांताक्रूज एंट्री केला तुका कितें फरक पडटलो सांताक्रूज नेक्स्ट कॅन्डिडेट तू कित्याक फरक पडूंक जाय रे? पळय, कॅन्डिडेट काँग्रेस पक्षाचो कोण आसतलो ते पार्टी ठरयतली. हांव काम करत आसा. फाटली हांवें कितें आसा ज्या दिसा इलेक्शन ज्या लास्ट टायम हांवें इलेक्शन लढलें, जे इलेक्शन लढल्या उपरांत हांवें म्हजें काम बंद करूना. त्या दिसाच्यान ज्या दिसा इलेक्शन सोंपिल्लें त्या दिसाच्यान आमी काम सुरूच केलां. तें काम कंटिन्युअस चालूच आसा. म्हजें काम बरें आसा जाल्यार म्हाका पार्टी तिकेट दितली. म्हज्या कामाचें जर लोकांक आवडटा जाल्यार म्हाका लोक वोट मारतले आनी वोटर डिसायड करतलो की खंयचो उमेदवार थंय निवडून येतलो, ना की कोण एक लिडर येवन सांगतलो की आपूण थंय अमकी पार्टी निवडून येतली आनी ती येतली म्हणून. 100% म्हाका एक गजाल खबर आसा की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो वोटर आसा तो आपलो वोट विकना. सो नोबडी शूड हॅव द कॉन्फिडन्स ऑर ओव्हर कॉन्फिडन्स की वी कॅन बाय आउट द वोट अँड से म्हजी पार्टी थंय जिखतली म्हणून. पार्टीचे जे लोक आसा ते थंय सगळें कितें चल्लां ते पळयता. ते तांचे कान दोळे सगळे उगडे आसा आनी दे वील डिसायड वॉट इज बेस्ट फॉर देम. अँड आय एम शुअर आय वील बी पार्ट ऑफ दॅट जर्नी इन सम फॉर्म ऑर दी अदर.